हय करूया हय नमस्कार, हांव डॉक्टर शिवाजी मुकुंद शेट, प्रेसिडेंट चिल्ड्रन ऑफ फ्रीडम फायटर्स असोसिएशन. म्हज्या वांगडा आसा स्वातंत्र्य सैनीक सुरेश पारोडकार, तशेंच स्वातंत्र्य सैनिकाची 2 भुरगीं. आमी गेले जे आंदोलन केल्ले ह्याच आझाद मैदानाचेर सुरवात केल्ली फ्रीडम फायटरांच्या भुरग्यांच्या जॉबा खातीर, तांच्या कामा खातीर जे व्हडलें आंदोलन केल्लें. त्या आंदोलनाचेर मुखेलपण ज्या तरेन हांवें फुडें येल्ले ताची फलस्फूर्ती म्हटल्यार जाता आमचे गोंयचे मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी ताजे मुखालपण घेता आसतना हो प्रश्न सुटावो केल्लो आसा. आयज पर्यंत फ्रीडम फायटरांच्या भुरग्यांचे, सुटके झुजारांच्या भुरग्यांचो जो प्रश्न आसलेलो, 438 जे भुरगे आसलेले तातूंतल्यान 236 भुरग्यांक जॉब दिल्ले आसा. ताच्याच बरोबर तातूंत आनीक अशे भुरगे आसा, उरिल्ले भुरगीं आसा, हांव 25 म्हणिना, पण जायते भुरगीं उरले आनीक तांकां जॉब दिवपाचे आसा. सगळ्यात पयलीं गोंयचे मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांचे हांव चिल्ड्रन ऑफ फ्रीडम फायटर्स असोसिएशन स्वातंत्र्य सैनीक जे हांगा हाजर आसा तांच्या वतीन हांव तांचे देव बरें करूं म्हणटा, तांचे हांव आभार मानता, कारण तांच्यांनी फ्रीडम फायटरच्या भुरग्यांक जॉब दिवन तांकां कामाक लायले. आतां जी उरिल्ली भुरगीं आसा ती म्हटल्यार आमच्या लिस्टा प्रमाणे 97 आसलेली आनी 26 भुरगीं जी भुरगीं आसलेली, जी अनरजिस्टर्ड आसलेली, ती भुरगीं आतां तांच्यांनी सांबाळून घेतल्या. पण तातूंत 25 भुरगीं न्ही तर जायती भुरगीं उरल्याच. तातूंतल्यान असो प्रॉब्लेम आसा की जायते जाणांची ओव्हरेज जाल्या, कोणाची 55 जाल्या, कोणाची 58 जाल्या, कोणाची 60 जाल्या, आनी एक आमचो असो आसा की जाची 61वें बस सुरू जाला. आतां हांव आमचे गोंयचे मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांचे कडेन मागता की हे ओव्हरेज जे भुरगीं जाल्ली आसा तांचो सुटावो, तांकां जॉब दिवन जावं तांचो वन टायम सेटलमेंट करचे आनी ताका एक लमसम अमावंट दिवन तांचो प्रश्न जो आसा तो सुटावो करचो अशें हांव सीएमा कडेन मागतां. ताच्या उपरांत एक गजाल म्हटल्यार रजिस्ट्रेशन ऑफिशियल गॅजेटान जे पब्लीश जाल्लें आसा 2013-14 ह्या बजेट स्कीम जी आसलेली अधिवेशनाक जी आयिल्ली आनी त्या काळचे मुखेलमंत्री एक्स सीएम तशेंच स्वर्गीय मनोहरभाई पर्रीकर हांणी फुडारपण घेवन एक स्कीम काडलेली 2013 फ्रीडम फायटरा खातीर, भुरग्यां खातीर रजिस्ट्रेशन करपाची. आयज ह्या स्किमी प्रमाणे जे सी एंड डी कॅटेगरीक जे पोस्ट दिल्ले आसा तातूंतल्यान ते म्हणटात, सीएमान तशें अधिवेशनाक आतां एसेंब्लीक म्हटलां की 25 भुरगीं उरलीं आसा. सी एंड डी कॅटेगरीचे पोस्ट ताचे भुरग्यांचे जाले, पण ए एंड बी कॅटेगरी म्हणजे ए गॅझेटेड पोस्ट आनी बी गॅझेटेड पोस्ट हांचे कितें? हांकां जॉब कोण दितलो? होम डिपार्टमेंट CFF सेक्शनाक तुमी वचात, आमी इन्क्वायरी केली तर ते म्हणटा ही जबाबदारी आमची न्ही, GPSCची, ते डायरेक्ट थंयसरल्यानसून जॉब दिवपाक घेतात. पण रजिस्ट्रेशन तुम्ही कॅन्सल कशें करता? फ्रीडम फायटरांचे भुरग्यांचे रजिस्ट्रेशन जे म्हटल्या त्या प्रमाणे ऑफिशियल गॅजेटान पब्लीश जाल्या त्या प्रमाणे तांच्या बरोबर तांच्यांनी फॉर्म डिक्लेअर केल्लो आहा त्या काळान, हो फॉर्म डिक्लेअर केल्लो आसा त्या काळान. आतां हो फॉर्म डिक्लेअर केल्लो म्हटल्यार नाव होम डिपार्टमेंट CFF सेक्शन आहा तांच्यांनी कट करप ना, सो पर्यंत ताका जॉब दिल्ले वचना. ए गॅझेटेड ऑफिसराचो पोस्ट जो आसा ताका तुमी CD कॅटेगरीचो जॉब दिता, ऑफर करता, हे खंयच्या कायद्यान बसता? हे म्हाका अजिबात पटना. हो इश्यू आमी तुमच्या मुखार हाडटा. GPSC आपल्या जे पोस्ट डिक्लेअर जाता ए गॅझेटेड पोस्ट तातूंत डिक्लेअर करता की ह्या फॉर्मान असो फॉर्मेट आसा की CFF पोस्टचो इन्क्लूड करता आमी, अमकी वर्स रिलॅक्सेशन आसा, पण ते खंयच भरिना, बेस्ट ते दाखयल्ले वयता, तातूंत जॉब खंयच दिल्ले वचना. आयज C&D कॅटेगरीचो जो इश्यू हाताळ्ळो आमच्या मुखेलमंत्र्यान, तसोच A आणि B कॅटेगरीचो जो
इश्यू आसा, जॉबाचो इश्यू आसा तो हाताळचो. नाजाल्यार अशें जातलें की ए कॅटेगरी जे जॉब आसा ते फक्त बऱ्याच कोणाक सिलेक्टेड लोकांक दिवप. जीपीएससी अशेंच करता काय हांगा? काय तुम्ही जातीचो हे पळयता की ए गॅजेटेड पोस्ट हे व्हडल्यांक तांकां दिवप ना, उच्च जातीच्यांक दिवप. जावं म्हज्या सारको जो कॅन्डिडेट्स आसा जाणें उच्च शिक्षण केल्लें आसा ताज्या जाती खातीर ताका भायर दवरप हे अशें आसा काय? तर हांव मागता आमचे गोंयचे मुखेलमंत्री हांच्यांनी हातूंत दखल दिवची, तशेंच कारवाई करची आमच्या होम डिपार्टमेंट CFF सेक्शनाचेर की तुमी कॅन्सलेशन कशें केलें. जेन्ना आमी थंय रजिस्ट्रेशन केल्लें आसा, रजिस्ट्रेशन केलां म्हणजे तुमी जो पर्यंत जॉब दिना तो पर्यंत तुमी कॅन्सलेशन करप नासता. तुमी कॅन्सलेशन केलें कशें भुरग्याचें? तो रिजन दिता की C&D हेच आमचे कडेन आसा, ए कॅटेगरीचे आमचे कडेन ना, ए कॅटेगरीचे जीपीएससीन पळोवप. जीपीएससी कोण पळयतलो? तांकां कोण कळयतलो? जे डिपार्टमेंट्स आसा गव्हर्नमेंटाचे डिपार्टमेंट्स आसा तांच्यांनी लक्ष घालप, जावं बाकीची हेर डिपार्टमेंट आसा सीएमचे डिपार्टमेंट आसा तांच्यांनी लक्ष घालप की ताका जॉब जाला की ना, ए कॅटेगरीचे दिता की ना हाजेर कोण पळयतलो. पण टोटली जो आसा इश्यू हो जर सॉल्व करतले जाल्यार CM हे लक्ष घालचें सामकें गरजेचें आसा. आमकां नो डाउट्स C&D कॅटेगरीची भुरगीं उरल्या तांकां ते जॉब दिवन मेकळे करतले, पण जो पर्यंत ए कॅटेगरीचे जॉब लिस्ट जावं जॉब दिन वचना तो पर्यंत हो इश्यू सॉर्ट आउट जावपाचो ना, तो पर्यंत ह्या जॉबाचो जो इश्यू आसा तो सुटावो जावपाचो ना. ए कॅटेगरी कित्याक उरला, ए कॅटेगरी बी कॅटेगरी कित्याक दिना, आनी जे उच्च शिक्षण घेतले आसा स्वतंत्र सैनिकाच्या भुरग्यांक तांकां कित्याक दिना. आयज 2013 ह्या जे डिक्लेअर जाल्ले आसा 2013च्या प्रमाण आयज 12 वर्सां जाली. 12 वर्सान जीपीएससीन एकल्या स्वतंत्र सैनिकाच्या भुरग्यांक ए गॅजेटेड जावं बी गॅजेटेड पोस्ट दिल्लो ना. हाचेर कारवाई जावची, हाचेर इन्व्हेस्टिगेशन जावचें, आनी कोण ह्यातून इन्वॉल्व आसा हे अशें कित्याक घडटा हाची सीएमान दखल घेवची. आनी हे मागता हांव तांचे कडेन की हाचेर इन्क्वायरी बसची आनी सगळे हातून सुटावो जावचो. ए आनी बी कॅटेगरी खातीर सरकारान 2% दिल्ले आसा, रिजर्वेशन आसा. C&D कॅटेगरीक 5% आसलेले ते आतां वाडून 10% केल्ले आसा. पण ए कॅटेगरीचे जे ए आनी बी कॅटेगरीक जे रिजर्वेशन दिल्ले आसा गॅजेटेड ऑफिसा खातीर 2%चे तितून कांयच सरकार दखल घेयना, कांयच लक्ष घालिना अजिबात. कितल्या जाणांनी अप्लाय केलेले त्याच खातीर हांवें होम डिपार्टमेंट CFF सेक्शनाक सांगलें की तुमी फॉलोअप करपाक जाय. काय सीएमाचे जे पर्सनल डिपार्टमेंट आसा तांच्यांनी फॉलोअप करपाक जाय की ए गॅजेटेड आनी बी गॅजेटेडाचे सीएमाच्या ऑफिसान कितली तांच्यांनी अपडेट घेतलेली आसा. जसो हांवें अप्लाय केला म्हजेर अन्याय जाला आतां पर्यंत, त्या प्रमाणे आनी कितल्या जाणांचेर अन्याय जाला आसतलो. सो हांव मागता की पर्सनल डिपार्टमेंट जे आसा हांणी दखल घेवची आनी ही इन्क्वायरी करची भितर कितल्या जाणांक दिल्या. म्हज्या मते प्रमाणे गेल्या 12 वर्सांक 2013 ते आतां पर्यंत फ्रिडम फायटराच्या एका भुरग्याक जॉब दिल्ले ना. एक म्हाका RTIन मेळ्ळा, एक जे जॉब दिला ते फ्रिडम फायटराचे भुरगे न्हू, ते म्हजे कडेन प्रुफूय आसा, ते म्हजे कडेन RTI थ्रू घेतले डॉक्युमेंटूय आसा. एकाच चलयेक गोवा कॉलेज ऑफ फायन आर्ट्स हातून असिस्टंट प्रोफेसराचेर जॉब दिल्लो आसा. ते फ्रिडम फायटराचे चलयेन न्हू, ते रोस्टरा प्रमाणे रिजर्वेशन आसलेले. रोस्टरा प्रमाणे रिजर्वेशन आसतना सुद्धा थंय CFFचो पोस्ट काडून जनरल कॅटेगरी दिल्ले आसा. हे केले कशें, हे कारनामा घडलो कसो, ही भानगड घडल्या कशी, हेजेर इन्क्वायरी जावची हेवूय हांव तितलेंच मागता. म्हजे डिमांड साफ आसा. नंबर 1 ए बी कॅटेगरी जी आसा फ्रिडम फायटराची भुरग्यांची तांची दखल घेवची, तांकां त्या डिजर्विंग शिक्षणा प्रमाणे हांव म्हणटा पोस्ट दिवचो. थोड्यांची बेश्टीच नांवां डिलीट केल्या थंय रजिस्ट्रेशन जो प्रोसेस आसा तो डिलीट करूंक फावना जो पर्यंत तांकां जॉब दिल्ले वचना. तिसरी आसा जांचे C&D कॅटेगरीन ओव्हरेज जाल्या तांकां कितें तरी लमसम एमावंट दिवचे आनी मेकळे येस. दुसरा इश्यू सांगतात घेता दुसरो इश्यू घेता. सेकंड इश्यू देन आल स्टार्ट. Are you telling me everything in English? Yeah, sure. I'll take afterwards. Live, huh? नमस्कार.
घेऊ सुरू करू. नमस्कार, हांव डॉक्टर शिवाजी शेख, प्रोफेशनल आर्टिस्ट अँड रिसर्च स्कॉलर. आयज हांव हांगा आयला जीपीएससीचे स्कॅम उघड करपा खातीर. जीपीएससीन जे स्कॅम चल्ला, कशा तरेचे प्री प्लॅन एक्सपर्ट कमिटी टीम भितर बसून स्कॅम करतात, कितली आसा ताजे हो एक्सपोज सामको बऱ्या तरेन तुमच्या फुडल्यान मुखार दाखयता हांव. कशा तरेन जीपीएससी अन्याय करता, भानगडी करता, पयशे खावप चल्ला आनी हो स्कॅम म्हटल्यार कोणाक कळना अशा तरेचो आसा. जीपीएससीन गोवा कॉलेज ऑफ फायन आर्ट्स खातीर प्रिन्सिपल पोस्ट डिक्लेअर केल्लो 2019 एडवर्टायजमेंट 1 वर्स जालें. ताच्या नंतर परत 2020 डिक्लेअर केलें, 2021 केलो, 2022 केलें, 2023 केलें, 2024 केलो, 2025 दोनना केलें. 2019 जेन्ना पोस्ट केल्ले एडवर्टायजमेंट डिक्लेअर केल्लो प्रिन्सिपल पोस्ट गोवा कॉलेज ऑफ फायन आर्ट्स, इंटरव्यू म्हाजी आसलेली. जे पॅनल आसलेलो त्या पॅनलांतली प्रिन्सिपल पोस्टा खातीर प्रश्न विचारता, तुका ओए म्हणूंक कळटा, तुका म्हणी म्हणूंक कळटा आनी तुका फुगडी घालूंक कळटा काय म्हणून. म्हणजे पळयात तुमी त्या लेवल प्रिन्सिपल पोस्टाक हे प्रश्न विचारताले. 2019ची गजाल. आयज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 फावटी पोस्ट डिक्लेअर केलो. दर वर्सा एक पोस्ट डिक्लेअर करप, दर वर्सा प्रिन्सिपल पोस्ट डिक्लेअर करप. म्हणटात की जीपीएससी अशे बरे तरेन करता, बरे हाताळटा, बऱ्या तरेन ते रिक्रुटमेंट प्रोसेस करता. तर ह्या जाग्याचेर जीपीएससी टोटल फेल्युअर आसा. प्रत्येक रिक्रुटमेंट जे एडवर्टायजमेंट डिक्लेअर जाता, एप्लिकेशन फॉर्म भरलो वयता, ताज्या उपरांत ते चलन घेतात, फी घेतात चलनच्या स्वरुपात 1000 फी. 2019 घेतली, 2020 घेतली, 2021 घेतली, 2022 घेतली, 2023 म्हणजे जॉब कॅपेबल ना री एडवर्टायज, कॅपेबल ना प्रिन्सिपल पोस्टा खातीर री एडवर्टायज, अशा तरेन करून 2023 तांच्यांनी एडवर्टायजमेंट नंबर 7 2023 प्रिन्सिपल पोस्ट डिक्लेअर केलो टेक्निकल एज्युकेशनाच्या अंडर. तातूंत जे डिक्लेअर केल्ले आसा, एप्लिकेशन फॉर्म जे भरपाचे आसा ती प्रक्रिया कंप्लीट जाली, इंटरव्यू जाली ना, रिजल्टू ना, आनी 2024 परत री एडवर्टायज जातलो, परत री एडवर्टायज जालो. आता हे 1000 हांवें भरले ते गेले खंय, हे फीज गेली खंय, रिजल्टू करूना तुमी, इंटरव्यू करूना तुमी. म्हणजे हे टोटली हजार घेतात आनी ते खावपाचे भितरल्यान चालू आसा. हे 1000 गेलो खंय म्हाजो, तो 1 रुपया आसूं, 10 रुपया आसूं जाल्यार 1000 आसूं. म्हणजे हे टोटली स्कॅम आसा. म्हणजे तुम्ही 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 फावटी, म्हणजे जर हांवें 8 फावटी अप्लाय केल्ले जाल्यार म्हजे 8000 वयतले आसले. अशा तरेचे हे जीपीएससीचो स्कॅम चल्लो आसा. आता पळयात, जीपीएससी प्रिन्सिपल पोस्ट डिक्लेअर करतना यूजीसीचे आर लायतात, रुल्स अँड रेग्युलेशन. अपॉइंटमेंट जो तेजो क्रायटेरिया आर लायतात. तांच्यांनी वेबसायटीचेर डिस्प्ले केला यूजीसीचे रुल्स, यूजीसीचे कोर्ट ऑर्डर्स, यूपीएससीचे कोर्ट ऑर्डर्स. संबंध कितें हा कांयच कळना तांचो. कळ्ळें. जेन्ना तुमी यूजीसीचे डिक्लेअर करतात, यूजीसीचो पॅटर्न वेगळो आसा. युनिव्हर्सिटी ग्रँट्स कमिशन हाजो वेगळो पोर्टल आसा. त्याच्या अंडर जी इन्स्टिट्यूशनां येता, त्याच्या अंडर ज्यो कॉलेजीस येता, त्यांचो ते डायरेक्ट दिल्ली पोर्टल जो आसा, यूजीसी म्हटल्यार CUREC.UGCAC.in जो पोर्टल आसा यूजीसीचो, तेजेर फॉर्म फिलअप करप आसता ऑनलायन फिलअप जाता आनी ताज्या नंतर लास्ट फीज पे करची पडटा. फीज पेच करना पडे जेन्ना तो प्रिंट आउट जाता कंप्लीट प्रोसेस म्हणून, इमिडिएटली तेजे स्कोर येता. आता स्कोर कसलो, रिसर्च स्कोर, मार्क्स तुमकां दाखयतात. हो आसा जीपीएससीचो, हो आसा यूजीसीचो. जीपीएससी प्रिन्सिपल पोस्टा खातीर आतांच रिसेंटली डेट जाली 25/7/2025. हो प्रिंट आउट मारलो पयशे भरल्या नंतर 1000 तांच्या हेका. आनी हो आसा विश्व भारती युनिव्हर्सिटी, जी प्रोसेस जो आसा तो असोसिएट प्रोफेसर इन ग्राफीक आर्ट 117 पोस्ट डिक्लेअर जाल्ले. 117 पोस्ट डिक्लेअर जाल्ले. ताजो प्रोसेस सगळो पयलो कोण करता तर यूजीसी फॉर्म भरतकच. आता हातून पळयात, हांगर 77 म्हाजो रिसर्च स्कोर जाल्लो आसा.
प्रत्येक हेजेर जशें तुमी भरतात तशें तेजो स्कोर येता हांगा स्कोरींग पॅटर्न आसा तितलो स्कोर येता 75 क्वॉलिफायींग 75 म्हणजे क्वॉलिफायड जालो वेरेज युजीसी पळयात कांयच ना जीपीएससीच्या पळयात कांयच ना तांकां कांयच लागना तांकां जाय तशें पॅटर्न तांकां जाय तशें कितें करपाक जाय सिलेक्शन ते करतात हांवें जेन्ना तांचे कडेन आरटीआय घालून मार्क्स स्कोरींग मागले तांचे कडेन कांयच ना कसलोच पॅटर्न ना पण युजीसीचं ते फॉलो करतात तर अशा तरेचे जे क्लियर कट एक्सपर्ट बसल्या भितर सामके कशें खावया प्री प्लॅन कोणाक कांयच कळोंक दिना अशा तरेचे बसलेले आसा हो पॅटर्न तेंच्यांनी घालूंकूच जाय ह्या रिसर्च स्कोराचे जे मार्क्स आसा तुका इमिडिएट कळटा तुवें अवॉर्ड्स मेळ्ळ्या तुजे क्वॉलिफिकेशन प्रमाणे तुका मार्क्स अवॉर्ड्सा प्रमाणे मार्क्स एक्सपिरियन्सा प्रमाणे मार्क्स एज्युकेशना प्रमाणे मार्क्स हे सगळो जो आसा वेगवेगळे प्रोसेस पण हो जीपीएससीचो प्रोसेस चुकीचो आसा हाजेर कोणेच आक्षेप घेवना आतां पर्यंत सरकार म्हणटा ते जीपीएससी आपल्याक काय लागना सीएमान गेल्या त्या फावट असेंब्लीन म्हटलें की जीपीएससी आपल्याक लागना तशें जाल्यार तुमी गोवा स्टेट स्टाफ कमिशनाची हातून घातला कित्याक प्रोसेस जीपीएससी आनी जर सरकाराक काय लागना गोवा स्टेट स्टाफ कमिशनाचे भितर कित्याक घातला ते कित्याक रिक्रुटमेंट प्रोसेस करता म्हणजे हांगा परत स्कॅम आयले म्हणजे खावपाचो प्रोसेस आसा तो मिल जुल के खाएंगे असो जालो हांगा क्लियर कट तो दाखोवपाचो आसा जीपीएससीचे तुमच्या फुडल्यान इंटरव्यू बाय इंटरव्यू फक्त करीत असतात पोस्ट भरिनात आनी अशा तरेचे हे जे स्कॅम चल्ला पयशाचे आतां पयसो कोणा कडेन वयता कसो वयता कोण सेट करता आनी कोण खाता हाची दखल सरकारान घेवची आसा आतां तरी जागे जायात जीपीएससी तुमकां आनी एक गजाल सांगता हांवें आरटीआय घालूनय घेतलेले आसा हाज्या पयलींचे जे चेअरमॅन असलेले नोरोना ताणें तडका फिडकी मागीर रिजायन केले ड्रायव्हिंग गव्हर्मेंट परफॉर्मन्स आरटीआयन खंय खंय भोंवन येयला तो पळयात पयलींचो चेअरमॅन आमचो बॉस्टन युनिव्हर्सिटीक आनी हे कसो म्हाका हांव नकळो खंय अप्लाय जाता थंय प्रोग्रामांक अशा तरेचे करप्शन चल्ला अशा तरेचे स्कॅम चल्ला जाल्यार हे खंय अप्लाय जाता ड्रायव्हिंग गव्हर्मेंट परफॉर्मन्स ताणें हांकां कितें शिकयलां आतांचे जे आसा चेअरमॅन न्यू जे चेअरमॅन आसा हांवें गव्हर्नराक म्हणजे जीपीएससी हे गव्हर्नराच्या अंडर येता गव्हर्नराक रिप्रेझेंटेशन दिलें गव्हर्नराकडे कंप्लेन दिली जायती दिल्ली आसा सीएमाकूय दिल्ली आसा तांच्यांनी एक दखल घेतली ना हे एक्स गव्हर्नर जे आशिल्ले श्रीधरन पिल्लई हांवें तरी पळयलें ताणें कसलेच फ्रिडम फायटराच्या इश्यूचेर जितले फावटी हांवें मेल केले जितले फावटी बाय रजिस्टर पोस्ट एडी धाडले जो तांचे कडेन पत्र व्यवहार केलो लेटरां केली ताची कांयच तांच्यांनी दखल घेतली ना पण हांव पेपरार पळयता की गव्हर्नर येता खंयच्या प्रोग्रामाक आरामात मजेशीर वयता आनी खंयच्या वयता गव्हर्नराचो रोल जर जीपीएससी तांच्या अंडर येता जाल्यार तांच्यांनी दखल घेवपाक जाय आशिल्ली हे जीपीएससीन चल्लां कितें हाची दखल घेवपाक जाय हाची कोणूच घेयना सरकार म्हणटा आपल्याक लागत ना पण जीपीएससी जेच्या अंडर गव्हर्नराच्या अंडर येता ताणें दखल घेवंक जाय आसली ताणें कांयच हाजेर घेतलेली ना ताजेर कांयच एक्शन जाल्ली ना ताज्या कारणान हेंचे फावला मेळात तशें तांचे चल्ला भानगडी ज्यो चल्ले आसा जो स्कॅम चाललो आसा वो अजूनय चालू आसा आतांच जे हे एप्लाय केल्ले पोस्टा खातीर जे आतां एप्लाय केल्ले 25/7/2025 आतां एप्लाय केल्ले लास्ट डेट जाली पयशे भरले चलन भरले हांवें फोन करून विचारलें ती म्हणटा अपडेट जातली हांवें प्रिंट आउट केन्ना घेवप का म्हटलें काल फोन लायना फुडें मागीर प्रेस कॉन्फरन्स जेन्ना हांवें नोट घातली इमिडिएट हे अपडेट जालें आनी हांवें प्रिंट घेवन तुमकां दाखोवपाक हाडलें तेच्यान पयलीं अपडेट जावं नासलेलें कांयच आनीक 2 आठवडे तरी वयतले आसलेले खंय अपडेट जावपाक म्हणजे म्हाजो एप्लिकेशन फॉर्म भरलो प्रोसेस केले चलन भरले ताजे नंतर तुमचे ते चलन हाडून जीपीएससीन दाखयलें म्हणजे म्हाजो प्रोसेस कंप्लीट जालो हे अपडेट जावंक जाय आसलेलें इमिडिएट आफ्टर दी 25 ते कांय जाल्लें ना तो अशा तरेचे हे स्कॅम जीपीएससीन चल्ला आनी पयशाचे जे चल्ला अशा तरेचे ते सामके म्हणजे भुरगे फुडें जे फुडाराक जे आसा आतां गोवा स्टाफ कमिशन सुद्दां हातून घातला पळय म्हाज्या मते चुकीचें हांगा तांकां रिक्रुटमेंट करपाक कित्याक दिवप ते आपल्याक जाय तशें चल्ला थंय ती खंय तरी वेगळी बॉडी आसपाक जाय आनी अशें
तरेचे हे फ्रीडम फायटराच्या भुरग्याचेर गेल्या 2019 पासून हो अन्याय चल्ला. सरकारान हेची दखल घेवपाक जाय आनी हे स्कॅम जे आसा हाजे उघड जावपाक जाय. सरकारान हेजेर इमिडिएट इन्क्वायरी बसून डिटेल कितें आसा ते भितरल्यान घेवपाक जाय आनी हेजेर एक्शन जावपाक जाय. तशेंच फ्रीडम फायटराचो भुरगो जो क्वॉलिफायड आसा, हांव डॉक्टर शिवाजी शेट, जाणें कितलेच फावटी हांवें फायट केली तांच्या वांगडा आनी तांच्यांनी प्रूव करपाचो प्रयत्न केलो. तांकां तकल्यो खूब दिवपी आसा भितर. कोण येता कोण वयता जीपीएससीन हाजे इनवर्ड आउटवर्ड आसतलो, कोण तरी हे सगळें चलयता अशें आयज दिसपाक लागला भितर. ताजीव दखल घेवची आनी हाजेर बेगिना बेगीन तोडगो काडचो, हाजेर बेगिना बेगीन सुटावो करचो हें हांव आमचे गोंयचे मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांचे कडेन मागतां. आम्ही राष्ट्रांत पळयता जे लोक एक्शन घेवन वतात तेंचो ट्रान्सफर जाता. तुमी कशें पळयतात, खंयच्यान तुमकां न्याय मेळटलो? म्हाका दिसता पळय, जेन्ना आमी कॉन्स्टिट्यूशन म्हणटा आनी गव्हर्नर एक ऑनरेबल गव्हर्नर उच्च पदा वयले अशें पद आसा जाणें असली गोश्टी इमिडिएट दिवपाक जाय. जो शिक्षणाचो हो कारभार आसा, शिक्षणाची जी गोश्ट आसा आनी एज्युकेशन म्हटल्या बरोबर हा एक बऱ्या तरेचो टीचर, बऱ्या तरेचो शिक्षक जे दिवपाक जाय दिना तेन्ना तुमी तेंचें लक्ष दिवपाक जाय आसलेलें. आनी जेन्ना ती तुमकां मेल येता बाय पोस्ट रजिस्टर जाता तेन्ना दखल कांयच घेना. तर अशें दिसता की गव्हर्नर, आमी भुरगेपणान सिविक्सातून शिकले की गव्हर्नर म्हटले की ताज्यो ह्यो जबाबदारी. ती जबाबदारी खंय वयता, ती जबाबदारी खंय गेली? हांगा 18 जुनाक हांव आयिल्लो आमच्या फ्रीडम फायटराच्या हेच्या खातीर क्रांती दिनाचेर. गव्हर्नर आयिल्ले थंय, ताजें भाशण म्हाका आयकून दिसलें की तो खंयचेच पॉलिटिकल गजाली उलयता. म्हाका दिसूंक जाय आसलें की गोंयान आयज जी स्थिती आसा, जे यंग एज्युकेटेड हायली क्वॉलिफायड भुरगे आसा त्यांच्या शिक्षणाचं खंय तरी हे जावंक जाय आसलें. आनी जीपीएससी कडेन तुमी दिला हे सगळे ए आनी बी कॅटेगरीचे म्हटल्यार ताणें ही दखल घेवंकूच जाय आसलेली. ही कितें चल्लां तरी भितर अशा तरेचो जो पळय अन्याय चल्ला, इलिगलिटीज चल्ल्या, ताज्याच बरोबर हे स्कॅम आहा, क्लियर स्कॅम. 1000 तुमी घेता तेजेरूच तुमी लक्ष दिना. हांवें क्लियर ड्राफ्ट सारको करून तांकां 2-3 पेजीचे डिटेल धाडलेले आसा. फ्रीडम फायटराच्या भुरग्यांचो इश्यू धाडला, म्हजो इश्यू धाडला, जीपीएससीचो धाडला. अशा तरेचो चालू म्हणजे आतां 8 वर्सां जाली प्रिन्सिपल पोस्ट, 1 वर्सा चलयत रावतले फुडें कितें तांचें अशेंच उरतलो. म्हणजे आनी म्हणटा एके सायडीन आमचे सीएम म्हणटात की आमचे एज्युकेशन क्षेत्रांत आमी फुडें आसा, सामके फुडें पावल्या. खंय फुडें पावले तर जालें अशें तरेचें चल्लां. खंयच्यान न्याय पळयता तुमी लोकीक खंयच्यान तुमी आतां न्याय? हांव सोदतां आमचें आतां अधिवेशन चालूच आसा असेंब्ली, मुख्यमंत्रीन दखल घेवची हाची. तुमचे कडेन तुमी तर गोवा स्टाफ सिलेक्शन कमिशन हातून घातले, तर तुमी आतां दखल घेव. तुमी म्हणटाले, तुमीच अधिवेशनाक सांगलेले, असेंब्लीन म्हटलेले की म्हाका जीपीएससी लागना, रिक्रुटमेंट प्रोसेस ते करता. रिक्रुटमेंट प्रोसेस फेअर जावपाक जाय, कसलेच तातूंत हें आसूंक जायना, क्लीन ट्रान्सपरन्स जावपाक जाय. आतां तांच्यांनी दखल घेवपाक जाय हातून. म्हाजेच ती की म्हाज्या बरोबर आनीक अशें भरपूर चल्लां आसतलें. 1,000 म्हटल्यार घेता म्हटल्यार कितें डोनेशनां घेतलेले भाशेन सहज घेता, चलन घेता. आनी ताका विचारल्यार काय सांगिना. जीपीएससीचे भितर तुमी पळयात, केन्ना भितर वचात आनी तांकां विचारात, तांची वर्तणूक बरोबर ना सामकें. तांकां अशें दिसता की सीएम आनी बरोबर जे मिनिस्टर आसा त्यांच्या पेक्षा तांकां व्हड पावर दिल्लो आसा. चेअरमॅन जर फाटलो आसलेलो तर विचारूच नाका. आतांचे तुमी मुद्दाम पळयात, तांकां चड पावर आसा सीएमा परस आनी मिनिस्टरा परस अशें दिसता. आनी खंय तरी एक एलियन परग्रह केला ताका थंयसर, अशा तरेचें जालां. सो आयज जर हेजेर आयज तोडगो काडलो ना, फुडें भुरग्यांचेर खूब अन्याय जातलो. बरें शिक्षण घेतले आसा भुरगे, खंयच्या समाजाचे आसूं ते, मागीर खंयच्या वर्गाचे आसूं, पण तेंचेर अन्याय जातलो. आनी हो अन्याय जर मोडून काडटलो जाल्यार एकूच गजाल, तांचेर एक्शन जावपाक जाय. भितर जे बसल्या इतले वर्सांचे कितें कितें केलां पळय, सगळ्यांचे इन्व्हेस्टिगेशन, ताज्याच बरोबर अकाउंट चेक सगळें जावपाक जाय. कोण खंय वयता, म्हाजे 1000 गेले खंय, हांव हो सोडचो ना. म्हजो 1000 एप्लिकेशन धाडटकूच, 1000 फी पे करतकूच तुमी रिजल्ट केलो ना, इंटरव्यू केलो ना आनी रिएडवर्टायज केलो. हो पावर तुमीच ठरयल्लो आसा. सगळे आमकां पावर आसा म्हणून, म्हणजे तुमी कांयच करचे ना. फाल्यां 5000 फीस करतले, वाडयतले, सायमल्टेनियसली वाडयतले. वेरेज हांगा पळयात तुमी विश्व भारतीचे प्रोसेस पळयात, विश्व भारतीचो प्रोसेस पळयात.
कशा तरेचे स्कोर आहा रिसर्च स्कोर हांगा आमी कांयच करूं शकना. जो स्कोर हायस्ट इज द बेस्ट ताका मेरीट बेसीचेर पोस्ट मेळटलो. थंय कॉम्पीट करप हांवें ना म्हणूं ना. हांव जरी फ्रिडम फायटराचो भुरगो आसलो ए आनी बी गॅजेटेड पोस्टान म्हाका कॅटेगरीन घातला हांव फायट करूनच घेता. पण तुमचे UGC सारखे क्लियर कट ट्रान्सपरंट आसपाक तांचे मार्क्स सिस्टम पळयात तांचे कांयच ना. एका वर्सा इंटरव्यू जाली त्यांची आनी कोणाक तरी तांच्यांनी रिकमेंड केलें पार्वतीकर म्हणून एकले भायले मनशे 67 मार्क्स दिले. हांवें विचारलें 67 स्कोर जाला कसो. म्हाका 0 पडला जायचो. 67 टोटल जाली कशी ते म्हाका दाखयात. तूं आरटीआर ना आन्सर ना कांयच. म्हणजे तुमी करीन ते पूर्व तुमी करीन ते सत असले सामकें चल्लेलें आसा हांगा GPSC. आनी हो स्कॅम जो आसा हो आयज उघड जाल्लो आसा. सरकारान दखल घेवची आनी असेंब्लीन ही हो म्हाजो आवाज जो आसा पावचो आनी जे स्कॅम हांगा चल्ला आनी जे इलिगॅलिटीज चल्ल्या ताच्याच बरोबर जो अन्याय म्हजेर जाला हाचे इन्व्हेस्टिगेशन जावचें आनी म्हाका न्याय मेळचो. तो पोस्ट आता बोललो ना तो आतां जवळ जवळ 8 वर्सां जालो भरूच ना तसो खालीच आहा. हेच जे वयल्यानच कळटा की आमचे लेवल खंय आसा ते एज्युकेशनाचे.